हरे कृष्णा सक्कड बांधवांक आयचे सत्संगाक पूर्वक स्वागत करता। आम्ही गीता महात्म्य सांगून आयज सेशन स्टार्ट करूया। गीता महात्म्य सांगूक आमगे लुटसाची दीक्षा पै माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा स्टार्ट करिए तो है। वही माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गीता महात्म्य हज विरचित शंकराचार्य गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णु पदवमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरास्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिने मोचनां पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीतकर्तव्या किम् अन्यै शास्त्रविस्तारै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रित भारतामृत सर्वास्वं विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्त दुग्धां गीतामृतं महत् एकां शास्त्रं देवकी पुत्र गीताम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवास्य सेवम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। तुम्ही मस्त चंद करून गीता महात्म्य सांगले धन्यवाद। तर आम्ही एका अध्याय श्लोक 20 to 27 रिसाइट कोरे। आमगे लोटसाची श्यामला कामत माताजी, शिल्पा एकड़े माताजी, रचना शर्मा माताजी, स्फूर्ति पै माताजी, कलावती अवदानी माताजी, मुक्ता प्रभु माताजी, अरुणा पुराणी माताजी आणि राजेश्वरी राव माताजी। हरे कृष्णा। श्यामला माताजी। हरे कृष्ण। शुरू करतीनवे चैप्टर वै 20 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा पार्थराष्ट्रान्तपुत्रेभ्यः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। रचना शर्मा। यावत् एतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् करूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रा पश्यसि तान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मतुला भातृ पुत्रा पौत्रान् सखी तथा। राजेश्वरी माता जी। श्वशुरान् सुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। हरे कृष्ण. सगळ जणांनी बारी चंदकोन रिसाइट केलेलं सर. अनंत आनंद धन्यवाद. ओव्हर टू यू लीलावती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूरा श्लोक चंदकोन ऐकल जलने आता डिटेल एक्सप्लेनेशन आकर वचा पुढे का श्री मंगलाचरण सांगून रिसाइट करून स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सेक्कड भक्त वृंदांक भगवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन वापस हृदयपूर्वक स्वागत करता. आता आमगेल गुरुलांनी मालगड्याल आशीर्वाद घेऊन आम्ही सेशन स्टार्ट करूया. भगवद्गीता सुबोधिनीचे 2 सेशन जालने. एक अध्याय श्लोक 1 to 19 चे डिटेल एक्सप्लेनेशन केला. आधी श्लोक 20 to 27 वैरी आमक सेशन घेवच्या येताची हिज होलिनेस माधव चरणदास प्रभूजी. सेशन सुरू करचे पुढे तांगेल किरुपरिचय दिवचा प्रयत्न करता. हांगेल कार्मिक नाम एच महेश पै प्रभुजी. प्रभुजी हांनी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे होन्नावर लगे हळदीपूर गावचे. हांका 2002 हिज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभू हांनी हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभू सलहेन
कृष्णा कॉन्शियसनेस परिचय करून दिल्लो. हांनी 2003 दीक्ष घेतले. हांगेल आध्यात्मिक गुरु हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. हांनी 4 वर्ष मार्गदर्शक जावन सेव करून आता 5 वर्ष करून 35 ಭಕ್ತಾಲ್ ಕುಟುಂಬಾಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ ಜಾವನು आणि विरार संडे सत्संग प्रोग्राम चेरडवाल माय स्कूल गुरु प्रोग्रामाचे कोऑर्डिनेट करता असायचे. आणि पब्लिसिस्ट ग्रुप म्हणून एक PR एजन्सी फायनान्स डिपार्टमेंटा काम करता असायचे. प्रभुजी का एक धूव असा आणि ती संची क्लासांतू शिकता असा. हांगेल बायल्या गृहिणी म्हळ्यार होममेकर माताजी आणि चेरडवाल प्रोग्राम हँडल करता असायचे. आता प्रभुजी तुम्ही सेशन सुरू करूयात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मंगलाचरण ऑलरेडी सांगितलं असा माताजीने. हाव गुरुलांनी सर्व भक्ताले आशीर्वाद घेऊन आजचे सेशन हांव चाल करता असा. हे फर्स्ट चॅप्टर भगवद्गीतेचे अंतुले 2 सेशन जाल्ले असा. पहिलीचे सेना अवलोकन आणि दुसरे अंतू आम्ही पळयताची शंखनाद आणि जल्ला सांगा. आणि अंतू आमका दिसून येत की पांडवाल सायडाना विजय निश्चित अशें आमका दिसून येता. आमकाने धृतराष्ट्राक बी दिसले हे फर्स्ट चॅप्टराचे फर्स्ट श्लोकांत आम्ही पळविता. तांतू मस्तितले विषय एक पहिली श्लोकांत असा कित्याक की मारी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ते क्षेत्र खंय तांणी युद्ध करचे गेल्ले आसाची ते एक ऑर्डिनरी जाग नाशिना. तांतू मस्त युद्ध जाल्ले आशिल्ले पहिले आणि धार्मिक पार्टी आशिल्ली. खंयची पार्टी धर्मान चलता आशिल्ली तांकां विजय जाल्लो आसा म्हणून ताचें नांव धर्मक्षेत्र म्हणून पडलें आसा. हांगा धृतराष्ट्राक ते एकच चिंता आशिल्ली की म्हळ्यार तागेल चेडूं धर्मान केन्ना तांणी राज्य केलें ना. आणि हांगा युधिष्ठिर आणि तागेले भाव तांणी धर्मान तांगेल कार्य करता आसाचे. आणि इतले न्ही आणि कृष्ण तांगेले बरोबर आसा म्हणून धृतराष्ट्र ते पहिलेचे श्लोकांतू सांगताच की हे धर्मक्षेत्रांत वचून हांणी कसन केले आणि थंय एकच घराच्या लोकांक तागेले कर्तव्य आसून सुद्धा तागेले भावान ताका राज्याचे राज बनवले तरीची धृतराष्ट्रान बसका ते खुर्ची वयर ताका मनान तू एक आश आसा खुर्चीर बसका राज जावका म्हण आशिल्ले पण तो क्रूड जाल्ले निमित्त ताका बसच्या जालना. पण ताकाची बसचे तशी जावका म्हणून जास्त जावन युद्ध करचे हांतू आणि भायर दुसरे कामान तू व्यस्त उरत आशिल्ले. पांडू भारी उरत आशिल्ले जास्त करून आणि धृतराष्ट्राक बसच्यात दित आशिल्ले. असय टायमार पांडू नाशिल तावळी तांगेले पुत्र चेडवांक चंद करून पळोवचे हे उठूची धृतराष्ट्राला एक कर्तव्य आशिल्ले. पण ताणें ते करनाशिना. राष्ट्राचे मोहान आणि पुत्र मोहान ताणें अधर्माक साथ दिलो. हांगा कसन की मारी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव मामकः पांडवचैव. हांगा ताणें विंगड करून टाकले. हे ऍक्च्युली पुरा लोक कौरवची पांडव म्हणना कोणी.
हे पांडव पुत्राक आणि पांडव म्हणून आणि कौरव म्हणून विंगड केलेले धृतराष्ट्राने तांगेल ते पहिली श्लोकांतूच त्यांनी आमका दिसता त्यांनी ते पहिली श्लोकांतू तांका विंगड केले आमगेले आणि दुसरे अशे जाले आणि तांका एक भय मारी ते धर्म क्षेत्रांतू धर्माक अजून पर्यंत विजय जायत असेल जागो थंय हानी युद्ध करच्या गेल्याची आणि आणि युधिष्ठिर असेल निमित्त आणि एक दुसऱ्यानं समजून सांगून तांका कौरवांक तांका राज्य दिवन युद्ध करनाशिन युद्ध बंद करताच की युद्ध करताले अशे ताका एक नवाने विचार येता त्यांनी तो प्रश्न विचारता ताजे नंतर हे दुसरे पार्टान थांबळताचे शंखनाद आणि कोर्णू दोन्ही सेनाचे अवलोकन झाल्यानंतर अशी दिसून येवचं लागतं की तांगिले कौरवा लोकाले हृदयांतू एक प्रकार भय निर्माण जाता शंखध्वनी झाल्यानंतर त्याच्यानंतर कसं जातं की मारी थर्ड हंतू आम्ही आज पळूया अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्रम संपाते धनुरुद्धस्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते हंगा हनुमंतान बशिले ध्वज अर्जुनाले रथारसा हनुमंत असतो राम ऐकूच्या पुर एक पण ते अर्जुन दिव्य अस्त्र घेऊच होता देवलोकाने होताना बाकी उरील सर्व पांडव हिमालय होताचे आणि हिमालय गेलतावळी थई द्रौपदीक एक फूल मिळता कमला फूल तर उदकांतू गंगा नदीन होळून येता आशिल्ले उदकांतू तिका एक कमला फूल मिळता त्या कमला फुलाक मस्त परंबळ उरता इतले न्ही आणि ताका 1000 पाकळे आशिल्ले 1000 पाकळे आशिल्ले ते सुंदर फूल आणि ताका मस्त परंबळ येता उरता तेन्ना द्रौपदी भीमाक सांगता की अनेक म्हाका असले आणखीन थोडे फूल घेऊन यो हांगा खंय की हे फूल जात दिसता घेऊन या म्हणून सांगता तेन्ना भीम होता फूल हाडच्याक थंय हनुमंताला भेट जाता भीमाक हनुमंत तागेले भीमाक तागेले बला वयर भयंकर अहंकार उरता बघेना थंय मस्तीतले हे करता झाड उठू कान उडोवचे आणि हे करता वता उरता एकदम हांव बायली खातीर फूल घेवन येता म्हणून म्हाका एक आज हे दिल्लें आसा फूल हाडच्याक एक दिल्लें आसा सांगिल्लें आसा बायलीन आणि तिका खुश करचे खातीर हांव घेवन येवका म्हळ्यार एक हाजेन वता उरता आणि हांव ते करचे शकता म्हळ्यार एक प्रकार ताका एक नमने तागेले बला वयर बघन हे उरता गर्व उरता आणि हनुमंतू ते गर्व तागेले हे करता म्हणून न्हू थंय मदेची तागेले बाल हे करून निदल उरता आणि भीमाक ताका दांटून वचचे जायना ऍक्च्युअली सम नाही ते म्हणून ताका सांगता बगली न वच पण तो हनुमंतू बगलीन वतना तेन्ना तागेले तो सांगता हांव मस्त म्हांतर जाल्ले आसत आणि मगेले बाल तू सायडान कोर न्ही न्हू तू मुखार वचित म्हणून सांगता तेन्ना भीमाक ते बाल हालोवच्याक साध्य जायना तेन्ना हनुमंत भीमाक कळता हे कोणी साधारण व्यक्ती नाही म्हणून तेन्ना हनुमंत ताका तागेले परिचय करून दिता आणि तशीच ताका आशीर्वाद दिवन ताका सांगता की तुगेले अर्जुनाले भावाले ध्वजांतू हांव उरता आणि तुवें केन्ना गर्जन केल्लेरी युद्धांतू तुगेले गर्जना बरोबर मगेले गर्जन बी उरताले आणि कौरवांक एक प्रकाराचे भय निर्माण करता आणि हे युद्धांतू तुमका पांडवांक जय निश्चय
निश्चित म्हणताय हनुमंतान तक्का सांगून आशीर्वाद दिले असा तसले हनुमंताले ध्वज घेऊन अर्जुन हंग आणि तगली गांडीव घेऊन युद्ध करचक हंग तयार जावन असा हे 20व्या श्लोकांत आम्ही पळवित आणि अर्जुन कृष्णाक सांगता अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे हंग अर्जुन कृष्णाक सांगता असा सेनेयोर उभयोर मध्ये दोन्ही सेनेच्या मध्ये रथ घेऊन म्हणून हे श्लोकांत आमक पळवित हे भगवंताले एक प्रकारचे वात्सल्य भाव हंग पळोवचक मेळता भगवंताल वात्सल्य भाव हंग पळोवचक मेळता भगवंत भक्ताल तरी खंचे स्थितीरी येऊन सेव करचक तयार अर्थच म्हणून हे श्लोक हांव मस्त पंत वाजले पण हांवे एक पंते हे श्लोक एक भक्ताले तोंडाच्यान ऐकले तेन्ना म्हाका तांणी ते इतले विस्तार करून हे श्लोक सांगले तेन्ना म्हाका एक्चुअली रडचे आयले आणि हे श्लोक हांवे मस्त पंते लेक्चरान दिल्ले आसा आणि तेन्ना हांवे ऑब्जर्व केल्लो आसा मस्त लोक हे श्लोक ऐकले नंतर मस्त लोक रडलेच कसल्या की मारी हांगा ते एकदम क्लियर दिसून येता कृष्णाले बापायले भयणील चल्लो अर्जुन अर्जुनाक कुंतीले चल्ले दुखून अर्जुनाले रथ हे करचक कृष्ण हे जाता आणि अर्जुन तगले मित्र बी आसा आणि तगले भक्त बी आसा इतले न्ही हे श्लोकांत तू कसले रोल घेतला कृष्णान म्हळ्यार रथाचे सारथी जाला कृष्ण सारथी म्हळ्यार एक ड्रायव्हर आना म्हणे आम्ही पळयता खंयचेची परिस्थिती समाजांत आमी पळयताची एक ड्रायव्हर म्हळ्यार आमी ताका तितले एक रिस्पेक्ट आणि हे दिनाची कोणी समाजांत एक रिक्षा ड्रायव्हर जावं बसा ड्रायव्हर जावं एक फ्लाइट चलयताल्याक मात्र कॅप्टन म्हणटा ताका बेगीन रिस्पेक्ट आसुची बाकी खंयचेची वाहन चलयच्या ड्रायव्हरांक जास्त रिस्पेक्ट दिनाची तशेंच हांगा तसले एक पोस्ट भक्तालक तरी कृष्णान घेतला आसा आणि हांगा शंख नाद जाल्लो आसा युद्धाचे एकदम आता युद्ध स्टार्ट जाताले तसले समय स्थितीरी अर्जुन रथ घेऊन वचक सांगता आसा तसले टायमार कोणाकच कसले उलयला आयकना आणि रथ ही म्हळ्यार अर्जुन तो राबिल आसा हातान तो धनुष्य आणि बाण आसा आणि सारथी म्हळ्यार तो बशील उरता एक तर ते आवाजान तो 18 अक्षोहिणी सेना 7 पांडवाल साइड आणि 11 कौरवाल साइड एक अक्षोहिणी सेनान तू कितली की सैनिक उरताची आणि ते युद्धाच्या वेळार तांणी उठ्ठूची तांगेल ते गर्जन करता उरताची आणि तांतू मस्त हस्त्यो आणि घोडे उठो असायचे ते सर्व तांगेल आवाजान तू कसल उलयता म्हणून कळना ताचे खातीर तांगेल ते एक सिस्टम कसले की म्हळ्यार रायटाक रथ घेवन वचकाले रायट सायडा पायान मारकाके लात मारकाके आणि लेफ्टाक रथ घेवन वचकाले सारथीक रथी राइट सायडाक आणि लेफ्ट साइड लात मारता आणि सीधा रथ वचके जाल्यार ताका फाटीक मध्येच लात मारतके आणि विचार करीत आम्ही अशी कोरून डायरेक्शन दिताची अर्जुन कृष्णाक रथ मुखार व्हरता आसा आणि अर्जुनाले लात कृष्ण खायते आसा मारी भगवंतू कसले प्रकाराचे सेव करचक हांगा तयार जाताचे ताजे खातीर एक वैष्णव आणि भक्त ब्राह्मणा पासून तांका व्हड दर्जो दिल्लो आसा एक पंत भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर भक्ती विनोद ठाकूर एक
ब्राह्मण आल्याने हाजे बद्दल एक डिस्कशन आशिले, तर्क आशिले, ब्राह्मण श्रेष्ठ की वैष्णव श्रेष्ठ म्हणून. तांका कसं की कारणान वच्चा जलना तांका तांगेले आरोग्य समनाशन की कसं की कारणान वच्चा जलना त्यांना भक्ती सिद्धांत सरस्वती त्यांनी सान आशिले तरी सुद्धा त्यांनी हुशार आशिले. त्यांनी सांगताच की हा होता तुमगेल जागेरी म्हणून त्यांनी होताच. आणि त्यांना त्यांनी आर्ग्युमेंटान तू पहिले मस्त ग्लोरिफाय करताचे ब्राह्मण आले, नंतर लास्टाक त्यांनी वैष्णव म्हळ्यार कोण, वैष्णव म्हळ्यार कसले म्हणून सांगताच. अंत आम्ही पळू येत वैष्णव आणि ब्राह्मण आले क्वालिटी आणि तांगेलान तू आशिले कसने विद्या हे उठू वैष्णवालांतू ब्राह्मणालांतू दोन्ही अंत असा. पण ऍडिशनल कसला स्कीम आहे वैष्णवालांतू ते खंचे परिस्थिती खंचे सेव करचाक भगवंताले भक्तीचे रिलेटेड ते खंचे सेव करचाक त्यांनी तयार उरताच. आता एक देवस्थानांत आम्ही एक हरे कृष्ण भक्तांक भगवंताले शुद्ध एक भक्ताक आपयले आणि एक ब्राह्मणाक आपयले. भक्ती सेवा नाशिले ब्राह्मण एक तो जन्म येताना तो ब्राह्मण आणि ब्राह्मणे की ब्राह्मण क्वालिटी असता गेला तू, पण तो भक्त नाही, एक श्रेष्ठ भक्त नाही. तसल्याक आम्ही वेगवेगळे टाइम आरी देवस्थानात आपण तांका मी एक सेव दिल्ल्यारी. एक्झाम्पल उदाहरण एक आम्ही सांगित एक वैष्णवांक आपण ताका आम्ही सांगले रे तू जाऊन चप्पल स्टँडा वचून राब आणि कोण कोण भक्त आहे त्याची तांगेले चप्पल उठू चिल्लांक घालून तुवे स्टँडा लावून दवर का. आणि तू सकाळी 9 गंटे स्टार्ट केलं रे सांजेर 5 गंटे रे तुका थंय ड्युटी ताजे नंतर वच्चे तुगेले सेव जाता. आणि हेच काम दुसरे दिवस एक ब्राह्मणाक आपण तुम्ही सांगले रे भक्तींत नाशिले तांका कशी दिसताले त्यांनी करतालवे हे अशी ताने हे भक्त खुशीन हे सेव करताची. पण ते ब्राह्मणाक दिसता तांका आपयले की तांका दिसता की म्हाका पूज बीज करच्या आपयच्या पुरो ना कसले गायडन्स घेवच्या आपयच्या पुरो आणि ते विचार करून आयल उरताचे तानेच. ताजे नंतर तांका अचानक तांका चप्पल स्टँडार वचून चप्पल घेवच्या राब म्हळ्यार तांका एकदम हे दिसता आणि ते अवॉइड बी करताले. तसेल ताजे कतरी हे वैष्णव श्रेष्ठ म्हणून सांगितले असा. आणि असल वैष्णवा कतरी भगवंत बी खंचे रोल घेवच्या तयार जाताच, खंचे सेव करच्याक हांगा तयार जाताच म्हणून आम्ही हे श्लोकां भितर आमकां दिसून येता. आणि थंच्यान आम्ही पळयत अर्जुनान सांगितल्या नंतर कृष्ण तो रथ घेऊन खंय होता ते आम्ही पळूया. हांगा एक ताजे खातीर हांगा अर्जुन सांगता असा अच्युत म्हणून. अच्युत मारी इंग्लिशान आमी इनफेलिबल म्हणून सांगताच, ताका फॉल डावन ना केन्नाची. आणि कृष्ण खंयचेची परिस्थिती आणि खंयचेच रोल केले कीची तो भगवंत तू तशी उरता कसले तान तू हे ना कळणे खंयचे एक सान प्रकाराचे रोल घेतले कीची तो कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष तो तशीची कळणे ते आम्ही अर्थ करून घेवित. तागेल पोझिशन अंत कसलेची चेंज असे ना. हांगा 23rd श्लोकांत सांगितले असा यस्य माना नवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षकः. हांगा अर्जुन विचार करता हांगा धृतराष्ट्राले दुर्बुद्धीचे पुत्र दुर्योधनु युद्ध करचा विचार करता ते विंगड विषय म्हणून ताका सपोर्ट करून कोण कोण येईल असा ते पळोवचे ताका एक प्रमाणे
हे येता विचार येता हे अधर्मान युद्ध करचाक हे करता असो आणि हागेल विचार हागेल बुद्धी ठेव बरे बरी नाही असल बुद्धीचे असल विचाराचे दुर्योधनाक साथ कोण दिता असा ते तांकां ते अर्जुनाक पळोवचे आशिल्ले म्हणून तो रथ घेऊन मुखार वचो म्हणून सांगता असा हांगा संजय 24वा अध्यायान तू 24वा श्लोका सांगता असा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनैरुवेर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम हांगा भगवंताक ऋषिकेश म्हणून सांगता संजय आणि अर्जुनाक गुडाकेश म्हणून सांगता असा गुडाकेश म्हळ्यार अर्जुनान दोन विषयांतू जय पाविल असा अर्जुन एक अज्ञानांतू आणि निद्रा गुडक म्हळ्यार निद्रा आणि अज्ञान हे दोनांचे अर्थ गुडक आणि ताजे ईश म्हळ्यार ताका जय पाविलो ताजे खातीर अर्जुनाक गुडाकेश म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे बगल महाभारतांत बी सुमार स्टोरी आसाची एक पण ते युद्ध स्टार्ट जाल्या नंतर अर्जुन रेस्ट घेताना कृष्ण एक पण अर्जुना मेळच्या वता तेन्ना तागेले श्वासांतुलान बी कृष्णाल नाव येता आशिल्लें आमी बी मस्त पण वर्सान ताणें गेले आमी पळयलें मस्त लोकांक आय कॅम्पांतू तांकां ऑपरेशन जाल्या नंतर तांणी रेस्ट करताना रात्री न्हिदलता वेळी आमकां एक पंत सेव मेळत आशिल्ली रात्री नायट ड्युटी मेळत आशिल्ली तांकां पळोवचे खातीर तेन्ना आमी एक पंते राधा राणी नांवांनी कृष्णाल नांवांनी घेवन सुमार लोक ओरडता आशिल्ले मदें मदें ओदरत उरता आशिल्ले आमकां दिसता आशिल्लें तांकां कसले त्रास जाता दिसता म्हणून आमी लागीं गेल्यार ताणें एकदम मस्त न्हिदेंतू उरता आशिल्ले तांणी आनी ते न्हिदेंतूची राधा राणी नांव घेता उरता आशिल्ले त्या प्रकार तांगेले ते प्रति श्वासान तांणी जागे आसतना आणि निद्रा अवस्थेंतू दोन्ही वेळे भगवंताले प्रज्ञेंत उरताचे तसले लोक भगवंताले शुद्ध भक्त म्हणताचे आमी हांगा अर्जुन बी तसलो प्रकारचे भक्त आशिल्लो तांणी रात्री न्हिदलता बीची कृष्णाले नाव तागेले श्वासांतुलान येत आशिल्ले श्वास काडताना ताजे खातीर हे संजयाक बी गुत आसा अर्जुन खंयचे लेवलाचे भक्त म्हणून ताजे खातीर ताका अर्जुनाक गुडाकेश म्हणून हांगा संजय सांगता आणि ऋषिकेश अरे इंद्रियाचो स्वामी कृष्ण सर्व इंद्रियाचो स्वामी स्वयं कृष्ण सांगा ताजे खातीर तांकां ऋषिकेश म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे खातीर प्रत्येक व्यक्तीन भगवंताले इंद्रियाक संतुष्ट करचा प्रयत्न केल्यार मात्र तांगेले इंद्रिय संतुष्ट जाता म्हणून गोस्वामी लोक आमकां सांगता ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम आमगेली इंद्रियान आमी भगवंताले इंद्रियाक तृप्ती करचा प्रयत्न केल्यार तेन्ना मात्र आमगेले इंद्रिय संतुष्ट जावचे साध्य आसा म्हणून गोस्वामी लोक पण आमकां सांगता ते कसल्या कुमारी पुरा इंद्रियाचे स्वामी आसाचे ते स्वयं कृष्ण हांगा कृष्णाक गुत्त आशिल्ले अर्जुनाल मनान तत कसन चलता आसा म्हणून कसल्या कुमार भगवंत परमात्मा रूपान बशिल्ले आसाचे हृदयांतू आमकां कळना जातले पण भगवंताक गुत आसा मुखार कसन जातले आनी मुखार कसल विचार करतलो हो आनी कसन कतर हो मुखार घेवन वच म्हणटा आसा भगवंताक उट्टू गुत आसा पण कृष्ण कसले उलयना थंय कसल्या कुमारी कृष्ण भगवंत आशिल्ले निमित्त तांगेली ड्युटी तांणी एकदम पक्का करताच आमी पळयता खंयचे एक आमी गाडी चलयताना एक ड्रायव्हराक आमी एक आमगेली गाडयेन तूं बसयल्यार आनी तो मदे मदे ड्रायव्हरान कसले आमकां एडवायस दिवच्याक पळयल्यार आमी ताका सांगताचे तुगेले काम कसले तितले कर तू ड्रायव्हर न्हय तुगेले काम कसले गाडी चलयचे तितले काम कर का तुवें दुसरें कसं करचा ना म्हणून आमी आयकुच्या परस उलोवचे तशीच कृष्ण बीची ताका एक सारथील रोल दिल्लो आसा आणि तो केवळ सारथील रोल करता आसा कसने उलयना सांगच्या वतना पण कृष्णाक उठूक तसा गेले मनांत कसन चलता आसा
कसल्याक म्हळ्यार ते स्वयं भगवंत. आणि केन्ना मुखार ते मुखावेल्या श्लोका सेकंड चॅप्टरांत आमकां कळटा केन्ना अर्जुनान स्वता तांकां गुरु स्वीकार केले तेन्ना तांणी मात्र उलयता आसवेचे, ताचे पयले तांणी कसले एडवायस दिवच्याक वचनाचे. हांगा मुद्दम अर्जुनाल तूं खंय घेवन वता म्हळ्यार कृष्ण भीष्म आनी द्रोणाचार्य आशिल्ले कारण घेवन वता कसल्याक म्हळ्यार आनी सांगता पळय हांगा कोण आयलेच पळय युद्ध करच्याक तुगेले बरोबर, हे कौरव सेना तुगेले बरोबर युद्ध करचे आयलेच, तुगेले घरचे लोक तुगेले बरोबर युद्ध करचे आयलेच म्हूण हांगा ताका एक नमने जोकिंगली सांगिल्लें म्हणून सांगता अशें. पण तुगेले घरचे लोक तुका पळोवचे आशिल्ले न्ही कोण अशें म्हणटा न्ही, तुका पळोवचे आशिल्ले न्ही कोण म्हणून, हे पळय तुगेले घरचे लोक. आनी अर्जुन आले हाका दुर्योधनाक साथ दिताले कोण पळय तुगेले घरचे लोक, तुगेले गुरु, तुगेले पितामह हे सर्वांक साथ दिता आसाची आनी तुगेले बरोबर युद्ध करता आयलेच. आनी थंय गेले नंतर ते गुरु कानीची पितामह पळयले की आनी दुर्योधन आनी बाकी भावांक पळयले की हागेल हे अर्जुनाक मनान तूं युद्ध करचे भावना येना म्हूण ते बी कृष्णाक पयले गुत आशिल्ले. आनी तेच टायमार हांव ताका भगवतगीते उपदेश दिवका म्हूण उट्टूची भगवंतान प्लॅन पयले तयार केल्ले आशिल्ले. आनी तशीची ते भगवंताल प्लॅनान माणकीची हांग जाता. आनी थंय गेल्ले कीची तो सर्वांक पळयल्यार कोण आसा हांगा येद्राक पितामह आनी गुरु आनी बापयल्ले म्हगेले बापयले समान लोक आनी म्हगेले भावंडाल समान म्हगेले भावंड आसाची आनी तांगेले चेडूं म्हगेले चेडूं समान चेडूं बाकी म्हगेले भावाले आनी तांगेले बरशी हांव युद्ध करता आसा. आनी म्हगेले सेनांत बीची आमगेले ओट्टू रिलेटिव्स तांगेले सेनांत बी रिलेटिव्स हे ओट्टू कसले तरी मरच्याक आयले हांगा कसल्याक म्हाका गुत आसा. हागेले पार्टीन तूं कृष्ण आसा म्हूण ताका पक्का आशिल्ले युद्ध केल्यार जय म्हगेलीची कसल्याक म्हळ्यार म्हगेले सायडान कृष्ण आसा ताका पुरा विश्वास आशिल्लो. तरी सुद्दां ते पळोवचे आयले कोण कोण आयलेचे तांगेले बलाबल कसले युद्ध करचे तांकां कसन कतर तांकां ते युद्ध करचे एक प्रकार हे आयला तांगेले बल आमगेले बलाकिंत जास्त आसवे ते उट्टू प्रकार विचार तागेलो मनांत येता तेन्ना युद्ध करचे एक प्रकार हाजेन येताची तेन्ना येद्राचे मनुष्य युद्ध करच्याक एकदम उत्साह आशिल्ले तेन्ना थोडे विचार येता की मारी इतलो उत्साह कसलो की मारी तागेल्यान तूं म्हगेले किंत बल जास्त आसवे ताजे खातीर इतलो उत्साह दाखोवचो दिसता अशें आमकां विचार येता. तशेंच अर्जुनाक गुतून सुद्दां कृष्ण आसा आनी आमी जय पावताले म्हळ्यार एक विश्वास आसा ताका तरी सुद्दां पळोवया कसन हांगेलो विश्वास कसलो आमगेल्या युद्ध करचे धैर्यान येता अशेंच ताजे खातीर ताका मुखार वचचें आशिल्लें. आनी थंय गेल्ले की तांकां पळयता ओट्टू लोकांक पळयलें की एकदम तागेलें हृदय एकदम हे जाता कसलें की म्हळ्यार आमी इंग्लिशान कंपॅशन म्हणटा एक माने दया भाव येता कसल्याक हांकां कशी हांकां कोण मारनांव कसन करचे म्हळ्यार एक दया भाव निर्माण जाता. आनी हो केवल हे भक्तालान तूं मात्र येवच्या साध्य आसा असल प्रकार भावना हांगा प्रभुपाद एक भागवतमाचे श्लोक दिताची केन्ना भगवंताले भक्त लोकांक तूं देवता गुण येता म्हणून प्रभुपाद सांगता देवताले गुण येता. हांगा अर्जुन एक प्रकार तो एक सायडान तो क्षत्रिय ताका युद्ध करता कसल्याक माता कर्तव्य क्षत्रियाक कोणीची युद्धा खातीर ललकारताची तेन्ना ताका युद्ध करता ते तागेले कर्तव्य जाले. आनी दुसरे सायडान तो एक भगवंताला शुद्ध भक्त हे दोन्ही निमित्त
तागेल मनान ते म्हणे हे झाले गोंधळ झालता कसन करका हवे हांक मारचे की युद्ध करचे युद्ध करचे की हांव युद्ध करनाशिना सोण दिवचे तांणी म्हाका मारल्यार मारो आणि युद्धान तांणी विन जाले जावो तांकां राज्य मेळो अशी ते आम्ही दुसरे मुखार आणतो पळयताची तागेले मनांत कसले विचार येता म्हणून पण ताजी खातीर ताका दिसता ते एक भक्त आशिल्ले निमित्त ताका तो विचार येना युद्ध कर का हांका मार का म्हळ्यार एक विचार येना आणि तागेले ते निमित्त तो स्वतःचे कर्तव्य बी विसरता कसं लाग म्हळ्यार तो भौतिक दृष्टीने विचार करता असा तर हांवें युद्ध केल्यार हांग उट्टू लोकाले नष्ट जाताले म्हळ्यार तो स्वताक मध्य दवरनो भौतिक दृष्टीन तू भौतिकतावादी कशी विचार करताची तशी तो विचार करता ताजे निमित्त ताका ते युद्ध करचे भावने घेना ते अंत आमी हे श्लोकांत आमी पळोवचें मेळटा आणि भक्तांक कशी हृदय करुणान भरिल्लें उरता हृदय तशीच हे सर्वांक पळयलें की तागेले हृदयांत एक प्रकार प्रेम करुणा जागृत जाता तांगेले दया जागृत जाता आणि ताजे निमित्त ताका एक युद्ध करचे ना हांकोट मारचे ना म्हळ्यार एक विचार मनांत येता आणि तो कृष्णाक पहिले गुत आशिल्ले ताजे खातीर कृष्ण ते रथ थंय घेवन वता तांगेले गुरु आणि पितामह तांगेले येद्राक ते रथ घेवन वता हरे कृष्ण आणि हे 7-8 श्लोकांत संबंधित कसले प्रश्न असल्यार कोणी विचारचा अडना हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी अशी एक डाऊट तुम्ही सांगला वैष्णवतांनी एक कसं सेवा दिल्यार ते खुशीन खुशी करताच म्हणून लाईक ब्राह्मण म्हळ्यार ते एक्झाम्पल दिली पळय प्रभूजी तुम्ही लाईक वाण कांडवरचे त्या सेवा दिल्यार त्यांनी खुशीन करताचे अशी जाल्यार त्या क्वालिटी डेव्हलप करून दिवची कशी प्रभूजी आम्ही युजली सामान्य मनुष्य आम्ही डिफरन्शिएट करताच आम्ही आमगेले फ्रेंड्स अशी ती सेवा लायक ही सेवा अशी तशी सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ अशी त्या कशी आम्ही ते डेव्हलप करून घेता खंयची सेवा दिल्यार मनस्पूर्वक खुशीन करची तशी ते कशी प्रभूजी ते भक्तींत आम्ही ग्रॅज्युअली कशी आम्ही मुखार वताची ते इनिशियल स्टेजार आमकां तसल भावना येता आम्ही पहिले देवस्थाना वता आशिल्ले आमकां प्रसाद खावच्यान तू इंटरेस्ट आशिल्ले जास्ती कथे आयकुच्यान तू कीर्तन करच्यान जास्त नाशिल्ले आम्ही वता आशिल्ले पहिले लायनीन थंय रावता आशिल्ले कडे लोक जास्त येताले आनी आमकां लेट जातालो प्रसाद खावचे लायनीन थंय रावता आशिल्ले थंय प्रवचन चालू उरता आशिल्ले अजून कीर्तन चालू जालें ना देवाला पूजा जालें ना आमी येवन हांगा प्रसादा लायनी राबलेचे आमकां आतां विचार केल्यार तो दिवस आमकां आतां हांसचें येता कसन करता आशिल्ले आमी तेन्ना म्हणून पण ते इनिशियल स्टेज ते आतां आमकां कळटा हा एक्चुअली मेन म्हळ्यार आमकां कथा आयकुचें प्रसाद मेळटा एक अर्द तास लेट जातालो 15 मिनिट लेट जातालो ओटूक लोकांक तर प्रसाद बांदलो उरता कळ्ळें ओटू लोकांक मेळटा पण हे इम्पॉर्टंट हे मेळना आमकां आयकुचें मेळना आमी थंय वचून राबल्यार आमकां देवाला पूजा पळोवचें मेळना असले उठूची कीर्तन आयकुचें मेळना कीर्तन करचें मेळना नाचचें मेळना तांगेले बरोबर भक्तां बरोबर हे उठ आमी मिस करून घेतले तेन्ना तसले टायम आसतना अशें उठ आमकां दिसता
कसं लायक मॅच्युरिटी आता आमकां ते भक्तींत आमी प्रगती करता गेले तवळे आमकां कळटा कसन करका आनी कसन करचे ना. तेन्ना आमी पयली आमकां दिसता केन्ना विचारता आशिल्ले पयलीं आमी कोण लेक्चर दिता आसा, आमकां मनशाले लेक्चर आसल्यार मात्र वचका अशी, खंयच्या विशयावर लेक्चर आसा त्या विशयावर बी आमी हे करता आशिल्ले. टू विशय देवालो विशय पण तांतू बी आमी डिफरन्शिएट करता आशिल्ले. आनी कोण व्यक्ती दिता ताण टू व्यक्तीन देवाला बद्दल उलोवचे तरी सुद्दां आमी तांचे भितर व्यक्ती भितर बी हे करता आशिल्ले. ताण दिले मात्र हांव वता आयकुच्या कशें उठूचे. आज प्रसाद कसले केल्या देवस्थानान तूं असले उठूचे साने विशय ते आमी सुरवातीक हे उठ आमकां कळना कसं आमगेली आमकां मॅच्युरिटी उरना भक्तीची. ना त्या स्टेजार येडना ग्रॅज्युअली आमी भक्तीन तूं प्रगती करता उरल्यार भक्ताल संघ घेवच्यो, जप करचे आणि क्रमेण देवाला सेव करता ऑटोमॅटिक ते डेव्हलप जाता आमगेल्यान तूं. ताजे बद्दल आमी जास्ती विचार करचे ना. आमी भक्तींत विचार मुखार वता ऑटोमॅटिक आमकां ते कळता येता आणि आमी डेव्हलप करतात ते गुण. तेन्ना आमकां कळटा कसनेची आमकां देवाला पुजेक आपयले की पूज करचे आसले यो म्हणून गेले की आमी देवाला पूज बी करताची आणि दुसरे दिवस ताका पुस्तक वितरण करमळा पुस्तक वितरण वता आणि तिसरे दिवस ताका चपला स्टँडार मार चपला स्टँड राबता. आणि आमकां गुरु महाराज सांगता खंयचेच देवाल विशयान तूं भक्तीचे मार्गान तूं खंयचेय सेवे एकच लेवलार आसता. भौतिकांत कसले उरता मारी वेगवेगळे सेव उरता. चपरासी लोकाल विंगड दर्ज उरता, मॅनेजराल विंगड आणि क्लार्काल विंगड अशें पोजिशन उरता, तांगेले दर्ज विंगड उरता. पण आध्यात्मिक लेवलान तो तशें ना. आध्यात्मिकान तूं खंयचेच काम केलें तरी ताजे एकच दर्जा ताजे कदा खंयचेय सेवे केले की भगवंत ताका एकच प्रकारचे दर्जे दिताचे. देवाला पूज बी कर तूं आनी हांगा चप्पल स्टँडा भक्ताले चप्पल दवरचे सेव बी कर. ते एकच दर्जार उरता, खंयचे कमी आनी जास्ती आसना. ते आमकां नंतर ग्रॅज्युअली अंडरस्टँड जाता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मथुरा माताजी हांव एक आज आयकलेले आमगेले जयप्रताप महाराजाले स्पीचान आयकलेले एक विशय शेअर करू. सांगा माताजी. कसं म्हळ्यार हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार हानी वैष्णव आसताची आणि कोण रघुनाथ दास तागेले मांत न्ही तांणी वैष्णव आसताची जाल्यार तांणी दान करताची, डिटी वर्शिप करताची आणि धर्म करताची, प्रत्येक करताची. जाल्यार चैतन्य महाप्रभू तांकां वैष्णव उपाधी दिना. म्हळ्यार वैष्णवाले तांकां ते कृष्ण प्रेम तांगे हृदयान ना. तांणी वैष्णव म्हणजे जीवन करच्या पुरोची म्हळ्यार मुर्ती पूज करताची, दान करताची, देवस्थाना वताची, पूर करताची. जाल्यार तांगे हृदयान तू कृष्ण प्रेम ना. आता एग्जाम्पल तसं तांणी ब्राह्मण पुरो जाल्यार तांणी वैष्णव म्हणून घेनाच म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता. अनलेस अंटील तांगे हृदयान कृष्ण प्रेम ना तेन्ना तांणी वैष्णव म्हणून घेना. तुम्ही सांगिल पळय तशीच. आता हांगा आमगे साधारण GSB देवस्थानात पुरा सकड साधारण पुरोहित की डिटी वर्शिप की वेद की मंत्र की पुरा सकड तांकां येता. तांणी पुरोहित वृत्ती करता की जाल्यार तांगे हृदयान कृष्ण प्रेम ना. कृष्ण प्रेम नातील तो वैष्णव म्हणून घेना. तांणी वैष्णव म्हणकेची तांणी जीवन करच्या पुरो जाल्यार तांगेला कृष्ण प्रेम नातील निमित्त तांकां खंयची सेवेचे महत्व समित गोतना. सेवेचे महत्व गोतना. आता कोण कृष्ण प्रेम आशिल्लो तागेला तू अनर्थ निवृत्त जावन आसता. ताका काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ते आसल्यार तो वैष्णव म्हणून घेना. ते केन्ना ते वता ते तो खंयचे सान सेव जाल्यार आयदन घासूच जाल्यार ते धुवचे कोरचे पुरो सकड सेव करूंक तयार जाता. तेची एक डिफरन्स आमगेला तो केन्ना ते अनर्थ निवृत्ती जाता तेन्ना आमकां प्रति सेवा देवाक पावची सेवा मेळ्ळें आमकां मना वता म्हणून हांव लेखता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी माताजी मथुरा माता. जाल्यार आमी
सेव करताच वय प्रत्येक वय प्रभुजी जाल्यार आमकां ते सेवेचें या कृष्णाल बगी प्रेम आमी भक्ता लोटू म्हळ्यार वैष्णवा लोटू आमी मिक्स जाल्यार तांगे लोटू हें जाल्यार मात्र आमकां ते कळतना आमी सेव करता आमकां तें ती सेवा ही सेवा म्हण आमकां म्हळ्यार कसं भावन येना खंयचीय सेव करच्याक आमी रेडी आसाची बट आमी तांगे लोटू मिक्स जायना म्हण जाल्यार भक्ता लोटू प्युअर वैष्णवा लोटू मिक्स जायना जाल्यार आमी कसं की आयकताची जाप करताची कर्कड बेसून आमगेले कसं की करताची तो आमगेले इतल्या कमी असल्यार ते आय थिंक ते डेव्हलप जायना की म्हणून ना प्रभुजी मिगेल मनात हे ऍक्च्युली भक्ताल बरोबर आम्ही सेव केल्यार आमकां ताजे बेनिफिट जास्त मेळटा आणि आम्ही स्वतः आमगेल्या घरांत आम्ही करताची बरोबर पण भक्ताल बरोबर असताना आणि प्रोग्रामान असताना आम्ही असं लोटू सेव आमकां करचें मेळटा एकले असताना आमकां असं लोटू सेव करचें मेळना आणि त्या टायमार आमकां पयली सुरवातेक असल भावना आयली की आमी ते करता करता आमकां ते ग्रॅज्युअली ते आमकां आमगेले ते भावना हे जाता लोकांक पळोवन तांगेले ते सेव करचे भावना पळोवन एक दुसऱ्यांक पळोवनूच आमकां कळता हा ऍक्च्युली कसले हे पळय कितलो होड भक्तो कितलो बुद्धिमान तांगेले कितले तांकां शास्त्रात नॉलेज आसा तरी सुद्धा एक 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 कसले एक निम्न सेवा कसले चप्पल स्टँडार चप्पल घेता आसा कितले खुशीन आणि म्हाका बी ते करता ताजे निमित्त तो इतलो व्हड भक्त जाल दिसता असो लोट आमकां दिसता एक दुसऱ्यांक पळयले की तसले वातावरणात गेल्यार तेन्ना आमकां बी कळटा म्हाका एक नमने गर्व आशिल्ले ताजे निमित्त हांव मुखार येताना आनी ताका पळय कसलेय गर्व ना कितलो व्हड भक्त तो आनी ताका कितलो नॉलेज आसा तागेले 1% नॉलेज बी म्हाका ना जाल्यार की तो कसलो सेव करता आसा पळय आनी म्हाका एक नमन दिसता आसा ते सेव करच्याक मागीर लेवल कसले आनी तागेले लेवल कसले अशें आमकां दिसता अशें भक्ताल बरोबर आसतना भक्ताल बरोबर सेव करतना तेन्ना आमी ग्रॅज्युअली आमकां कळटा हांव कसलो मिस्टेक करता आसा हांव कसले म्हगेले विचार कसले तांगेले विचार कसलो आनी हांव कशें चेंज करता हांव कशें सुदारता तेवटें आमकां कळटा अशें तशें करून भक्ताल बरोबर उरून सेव करतना मस्त नमन आमकां नॉलेज मेळटा अशें ते तांगेले आचार मारी ते एक प्रकाराचे प्रचार तो तांगेले ते व्यवहार आचार पळोवनूच आमी मस्त विषय शिकताची एक आमी लेक्चर आयकून शिकताची एक आमी ते सर्व पळोवन आनी तातूंत बी मस्त नमन शिकचें मेळटा आमकां ताजे खातीर भक्ताले सांगात उरका शुद्ध भक्ताले धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी एक क्वेश्चन आशिल्लो प्रभुजी निंबूच्यो प्रभुजी हा प्रभुजी केल्या फाटी अशी जाता की आमी एक विशयांतू ಸ್ವಲ್ಪ बेटर अशें पळोवलें आमकां सिनियर डिवोटी एडवायस करून सांगतात की हांकां सिंगिंग टीच करी अथवा महाजनास लर्न कर आनी हांगा एक महाजनास सांग एवरी वीक सो आमी तेन्ना एफर्ट करून तांगेली गायडन्स सरी आमी टीच करू फुरोचेर डुबंक बट केल्या फाटी सिनियर डिवोटीस म्हळ्यार दुसरी यात्राची निमगितात की तूं हे कने लेक्चर दी खंयचे आतां मार्गशीर्ष मास जाता अंडाळ तांगेली वयर सकल लेक्चर दी म्हळ्यार म्हाका तें कॅपेसिटी ना फर्स्ट ऑफ ऑल बट ते कशी पोलायटली सांगचे म्हाका अर्थ येना तूं घे सेव घे देव चलयता म्हणटा बट म्हाका मन असं म्हाका नाही येना कशी ते पोलायटली सांगचे म्हाका अर्थ येना तांणी लेखता ती करूं इश्ट ना नॉट लायक दॅट हांव ती अशी सांगता की माताजी कने पद्य असले सांग अथवा हे हू माल करचे सेव असले सांग अथवा कुकर सेव असले सांग हांव करता म्हाका कॅपॅसिटी ना म्हाका न्ही गोतू ना विषय म्हणून हे रॉंग वे अशें सांगचे कशें करचें प्रभू ह्या विशयान तूं ಸ್ವಲ್ಪ अडवायस हे कोणी शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु कोणी सांगताची ते सेवा ते ऍक्च्युली आमी घेवका ते सेवा आमगेल्या आमकां दिसता आमगेल्या कॅपॅसिटी ना ती करची म्हणून ऍक्च्युली वायट ते चुकीचे नाही पण तुम्ही ते तांगेले एक ऐकून तुम्ही कर कामाले विचार तुमगे मनात आयलरी तेन्ना तुमकां देव भगवंत पळय तुमकां शक्ती दिता कसल्या मुगेल जिवनांत बी पळयला म्हाका लेक्चर उठून दिवच्याक म्हाका पयले येनाशिल्ले म्हाका दिसता आशिल्लें कोणी लेक्चर दी मारी म्हाका व्यासासनार बसच्याक हात आनी पाय गडगडत आशिल्ले कळ्ळें कसल्या मुगेले लेवल न्ही ते लेक्चरान दिवचे पण तेन्ना सांगता आशिल्ले प्रयत्न कर अशी
थोडे अभ्यास कर, थोडे लेक्चर ऐको आणि प्रयत्न कर. त्यांना आम्ही केले रे आणि कर कामळेक विश्वास करून आणि भक्ताले लेक्चर आणि लक्ष देऊन ऐकून आणि प्रभुपादाला पुस्तक वाचून आम्ही एक कर कामळ एक भावने ना देव का एक आमकां सांगिल्लें आसा, एक सेव दिल्ली आसा. एक व्हडपणान म्हाका एक हांव लेक्चर करता आसा, लोक ऐकत आसत म्हगेले असल न्ही. एक प्रकार म्हगेली एक सेवा, म्हाका एक सेव करून म्हगेले हृदय शुद्धी करता, म्हगेलेची म्हगेले कथरीची हांव प्रचार करता आसा दुसऱ्यांक न्ही. त्या एक भावनेन केले रे भगवंत पूर्ण शक्ती दिता. कसल्याक आमगेले देवस्थानांत आमी पळयताची रूप रघुनाथ प्रभू म्हण आशिल्ले हांगा भक्त राधा गोपीनाथ मंदिरांत. ते कितलेकी वर्ष दोन तांणी खाली ड्युटी वर्शिप करत आशिल्ले. हेड पुजारी म्हणून तांकां नांव आशिल्लें कळ्ळें. कितलेकी वर्ष तांणी केले. नंतर अचानक तांकां एक दिवस पुस्तक वितरण करता. तांणी केन्ना लोकांक प्रचार केलो ना, कोणाशी तांकां सवय ना तांकां अशी प्रचार करून पुस्तक वितरण करून. आणि तांकां अचानक पेटयले महाराजांनी वचून पुस्तक वितरण कर म्हणून. आता तांणी ताजे नंतर ते पुस्तक वितरणा भितर इतले फेमस जाले ते. ताजे नंतर तांकां लेक्चर दिवच्याक पेटयले. लेक्चरां भितर फेमस जाले. केन्ना दिले नाशिल्ले तांणी. अशी आमी तुमी आयकुच्या पुरो रूप रघुनाथ प्रभू आतां वाडा भितर उरताचे. तांणी उठू विशांत ते एक्सपर्ट ते. कशें जालें तांकां कसलें हें नाशिल्लें पयलें. पण तांणी गुरू वाणी ऐकून तूं करचें शकता, तूं कर, प्रयत्न केला उठूच्यात साध्य आसा म्हणून तांणी एक मुहूर्त दिलो. आणि तांगेले मनांत बी कसले एक भावन नाशिल्ली. हांव एक सेवा भावनेन ते करता गेले आणि तेन्ना भगवंत तांकां शक्ती दिताची. आणि भगवंत कोणाक पण शक्ती दिवच्या शकताची. भगवंत आत्माराम आणि हे ते सर्व शक्तिमान. तांणी खंयचे एक मनशाक शक्ती दिवन कसले तांगेले कडून करून घेवच्या शकताची. ताजे खातीर आमी पूर्णपणे भगवंता वयरी हे दवरका, निर्भर उरका आणि आमगेले मनांत कसले एक व्हडपणाचे भावने असले उरच्या ना. आणि एक सेवा म्हणून आमकां दिल्ली आसा हांव करचें म्हणून ताजे खातीर आमगेले कितले जाता तितले तयार करची. बाकी कृष्ण भगवंत आणि आमगेले गुरू पळोवन घेताचे. आमगेली तयारी मात्र आमी करका. न्हय म्हाका दिवचें आसा, म्हाका काय येना, पयलें सांगिल्लें आसा कसल्याक आनी ते वाचचे कितले येता तितले हांव करून येता अशें न्ही. पूर्ण आमगेले 100% आमगेली तयार करका. 100% आमगेली तयार करून वचका. म्हाका वाचका पडटलें, आज म्हाका लेक्चर आसा, हांव स्टडी करका, हांव थोडो वाचका, थोडो आयकू का. उठ्ठो आमी आमगेले सायडान कितले जाता तितले तयार करची. ताजे नंतर आमकां भगवंत आमगेले गुरू आमगेले भक्त लोक ते आमकां सांगताची कर म्हणून सेवा. तांणी आमकां शक्ती दिताची, तांणी आमकां आशिर्वाद दिताचे. त्या आशिर्वादान तांगेली शक्ती ना आमी करच्या शकतात ते. जायना म्हण नाका. हरे कृष्ण. ओके प्रभू, अर्थान प्रभू, ट्राय करत प्रभू. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाकय प्रश्न निमगोचे आसता? हरे कृष्ण प्रभूजी. आमकां कशें म्हळ्यार आतां जप करता म्हणून जप करता उरताचे आमी. एक दिवस इंटरेस्ट येता, 2 दिवस इंटरेस्ट येता, तशी सेशन्स आयकूच भितर कर का म्हूण दिसता. एक दिवस 2 दिवस एक वीक करताच. कडकडर अशी इंटरेस्ट उरना, कर का म्हणून अशी दिसना, नाकशे करचे. ते कसं कर का म्हणून सांगून मिगेल क्वेश्चन आशिल्ले. हा ऍक्च्युली ताजे खातीर आमगेले भक्तीक साधना भक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आमगेले रागानुगा भक्ती न्हय. हे साधना भक्ती म्हळ्यार आमी साधन करता आसाची. म्हळ्यार एक नमने आमकां ऍक्च्युली आमगेले मनांत कर का म्हणून आमी करता ताका रागानुगा भक्ती जाली. आमकां करच्या ना म्हणून आमकां दिसता जाल्यार काय आमी करता ताका साधना भक्ती म्हणटाची. ताजे खातीर म्हणटा सकाळी उठले इतले जप कर. आमकां टेस्ट आसा, उठो आसा, कोणी सांगका म्हणून बी ना. 16 राउंड जप कर, सकाळी उठून कर, सांगका म्हणून ऑटोमॅटिक करता तो. ते रागानुगा भक्ती. आमी रागानुगा भक्तीत लेवलांत नाचे. तेच तरेन आमकां दिसता हे साधना भक्ती म्हळ्यार आमकां करका, आमी जबरदस्ती करका ते गोश्टी. 16 राउंड करका म्हणून आमी करका. आमकां मना उरो, मना उरनाशिल्लो उरो, करका अशें दिसतो, दिसनाशिल्लो उरो. आमी ते करका म्हळ्यार करता. तेन्ना मात्र ते आमी मुखार वचच्या साध्य आसा भक्तींतून. आमी इतले मिनीट 10 मिनीट वाचच्याक मन येना तरी सुद्दां एक हे करून घेवका, टायम टेबल बनवून घेवका. इतले जप करका,
इतली वेळ वाचका हवे, इतली वेळ ऐकू का, असे टाइम टेबल बनवून आम्ही केल्यारी ताका म्हणताची साधना ते कंटिन्यू केल्यार मात्र ते ताजे टेस्ट हे वाढता होता. सुरुवातीक ताका टेस्ट येना, सुरुवातीक आसक्ती हे उठ येना, क्रमेण येता. ते आम्ही करताच पळय ग्रॅज्युअली. आदोश शब्द ताकाच म्हणता आम्ही. आदोश शब्द आता साधू संघ, भक्ताल संघ करचो, अनर्थ निवृत्ती आमगे नंतर अनर्थ भरिल्लो आसा म्हणून आमकां तितले टेस्ट आसक्ती येना त्या विशयांत. केन्ना अनर्थ निवृत्ती येता तेन्ना निष्ठा, आसक्ती, रुची त्या उठून नंतर येवचे ते विषय. पण आम्ही हे सुरुवातीक आम्ही करनाशिवन उरल्या रे ते मुखावेल विषय आमकां कशे येता आनी देवाल प्रेम आमकां कशें प्राप्त येवचा शाद्स भाव आनी प्रेम ते नंतरची लास्टाची स्टेज. आसक्ती रुची पर्यंत आमी वतना जाल्यार वयर वच्चे जायना. ताचे खातीर हे उठू आमकां कंपल्सरी कर का भजन क्रिया हे उठू. पयले सुरवातीक आमकां त्रास जाता मनान, ते मन उरना, करचा ना अशें दिसता, कसल्या करचें अशें दिसता. तरी सुद्दां आमी कंटिन्यू केल्यार एक औषधा प्रमाण न्हय हे आमकां आमगेले रोग हे करचे. औषध बी आमकां गुत आसा ते रोग निवारण करता म्हणून. जाल्यार की घेताना आमकां बघना टेस्ट जायना न्हय ते कोड उरता आनी एक प्रकार कसल्या घेवचे औषध त्रास जाता मस्त दिसता, पण ताजेन आमकां बेनिफीट मेळटा तर आमी कंटिन्यू घेतात ते अशी. कशी प्रिस्क्रिप्शन दिताची डॉक्टर तशी आमी फॉलो करताची. आमकां मन ना जालें कितें ते फॉलो करेल निमित्त आमगेले तो रोग आमकां निवारण जावन आमी हे जाताचे, आरोग्यवंत जाताचे. तशीच हे बीच आमी फॉलो करता वचका. आमकां टेस्ट ना ताजेर जलकीची करता गेल्यार ते क्रमेण आमी भक्तींत प्रगती केली की ऑटोमॅटीक आमकां ते आसक्ती रुची येता. कडे आमकां कोणी सांगका म्हणना जप करका, नाल्यार तुमकां हातान तुला जप सोडच्याक बी मन येना तेन्ना अशें तसले स्टेज येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चॅन्टिंग रिलेटेड अच्छे. ऍक्च्युअली आम्ही एक 4 राऊंड करताना एकदम भक्तीने एक मनान करतात. राऊंड चढ करू गेलेले तशी ते कॉन्सन्ट्रेशन वरना लाईक तितले म्हळ्यार इफेक्टिव्ह म्हणून दिसना. ऍक्च्युअली चड राऊंड केलेले तितले लायक म्हणतात न्हू प्रभुजी. जाल्यार आमकां करता दिसता एक म्हळ्यार तितले फर्स्ट स्टार्टिंग थोडे राऊंड लायक जाल्ले म्हणून दिसता, मागीर ताजी क्वालिटी सगळें जालें म्हणून दिसता. तेदन ते चड राऊंड कोण कसो उपयोग आसा प्रभुजी? एक भक्तान सांगिल्लें आसा ते पुरा दिवस तांणी चॅन्टिंग करत उरताच. पुरा दिवस चॅन्टिंग करताच कसल्या की मारी ते चॅन्टिंग करता म्हगेलें मन अशें जाव की सकाळचे 2 तास म्हगेले 16 राऊंड लक्ष दिवन हांव चॅन्टिंग करता आशिल्लें. एक प्रकार हे विचार येवप म्हणून अशी. बाकी वेळार येता म्हणून येता अशी, पण कंटिन्यू चॅन्टिंग करता उरल्यार एक प्रकार म्हगेले मनान तशी येताली की दिवसा सकाळचे 2 तास म्हगेले कॉन्सन्ट्रेशन दिवन जप करता आसले भावन येवो म्हणल्यार जेन्ना ते कंटिन्यू जप करता अशी. पण आमगेली इम्पॉर्टन्स मारी आमकां 16 राऊंड एक लक्ष दिवन करचे प्रयत्न करता आमी. बाकी आमचे तितले अटेंटिव्ह ना जाले की पयलींचे जे 16 राऊंड आसाचे ते मॉर्निंग जास्ती करून सात्विक वातावरणांत करच्याक पळयका तेन्ना आमकां जास्ती कॉन्सन्ट्रेशनान आमी करीत. 14वे अध्यायांत सांगिल्लें मने 3 वातावरणांत आमी फिरता आसाची, सात्विक, राजसीक, तामसीक. आनी आमकां सात्विक वातावरणांत आमी कितले जप करताचे तितले आमकां बेनिफीट जास्त मेळटा. सूर्योदय जावं ताजे खातीर आमी सांगतात न्हय, सूर्योदय 1.5 तास पयले ब्रह्ममुहूर्तांत उठून जप करका. कसल्याक मात ते टायमार सात्विक वातावरण उरता, फुल्ल 100% सात्विक प्रभाव आमगेले वयर उरता. तसले टायमार आमकां कॉन्सन्ट्रेशन दिवन आमी जप करीत आनी तोच टायम आमी चूज करता जप करच्याक. तेन्ना मात्र आमगेले ते 16 राऊंड जाताच. नंतर तुम्ही कितले वेळ करायची आणि सांजेर वरी करायची, रात्री करायची, ऍडिशनल राऊंड कितले करायची, इवन कॉन्सन्ट्रेशन ना जालें तरीची आमगेले ऑलरेडी ते 16 राऊंड आमगेले जालेले उरता साधनाचे. ते इम्पॉर्टंट. कसल्याक म्हळ्यार सूर्योदय जाल्यानंतर सूर्यास्त पर्यंत ते रजोगुणा प्रभाव वाढत होता आणि सूर्यास्त जाल्यानंतर तमोगुणा प्रभाव वाढता. ताजे खातीर तमोगुणी लोकांक सकाळ म्हळ्यार रात्री जाली की तांगेली सकाळ चालू जाता तांगेली तमोगुणी वृत्ती लोकांक.
तांगे लुट्टूचे प्रकाराचे कार्य चाल जाता आणि सात्विक लोकाले कार्य सकाळचे आणि राजसिक कार्य दनपार उरता आम्ही ऑफिस आवताची ट्रेन धरचे गडबडीच काम कसले सात्विक भितरी राजसिक भितर दोन प्रकार होता एक गडबडीत काम करचे उठूची आणि दुसरे कसं कमार कसने उत्पन्न करचे कसने ऍक्शन करचे ते उठू छान येता राजसिकांत आणि ते कर्क पडता ते ताजे सूर्योदयानंतर सूर्यास्तापर्यंत ते कामान तुट्टुले बिझी उरताचे ताचे सात्विक वातावरण सकाळ असताना आम्ही उठू हे भक्तीचे मार्गाचे मेन हे उठू सात्विक वातावरणात करून घेऊ का आम्ही कसं ऐकूच उरो कसं वाच उरो आणि जप उरो ते सकाळचे वातावरण आम केले रेश आमकां ताजे बेनिफिट जास्त मिळतात. धन्यवाद प्रभू. आणि कोणाकय कसले डाऊट आसा? कसले अनाउन्समेंट्स आसवे विद्या पै माताजी? हाँ, भारती माताजी ಸೇಮ ಲೀಲಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ವಾರ 3 ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೀತಾ ಸುಬೋಧಿನಿ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ असते. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಗೆಲೆ भगवद्गीता सुबोधिनी क्लास. प्रभुजी तुम्ही चंद करून आमका एक्सप्लेन केले 22, 21 to 27 श्लोका भयंक आमगेल धन्यवाद तुमका. त्यानंतर विंगडांक डाऊट आशिल्ल्यांक तेमय तुम्ही पुरा क्लियर केले. कृष्णाल भक्तीन कस मेळटा म्हूण सांगून तुम्ही सांगले आणि मनान शुद्ध मनान त्याला तितले जप कोरका म्हूण सांगून सांगले. तुमका धन्यवाद. आता आम्ही नरसिंहारती सांगूया. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रल्हादीशा जय पद्ममुख पद्मभृङ्गं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकश पूर्वक्ष शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम् अदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गम् दलित हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय 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 प्रभुपादा
प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आम्ही सेशन आत कंप्लीट करूया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।